करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गावकारांनो जायात जागे जायात जागे जायात जागे जायात जागे। नमस्कार, जाय जागे प्रोग्रामांत दरीन भाटीकाराचो तुमकां येवकार। आयचो आमचो विशय आसा धांव धांव धांवलो तारी कडेन रावलो, धांव धांव धांवलो तारी कडेन रावलो, लोकायुक्त आयलो पूण शोकायुक्त जालो, लोकायुक्त आयलो पूण शोकायुक्त जालो। आतां लोकायुक्त येवन शोकायुक्त कसो जातलो ही पळयात, आतां व्हिडिओ पळयात। That arrangement says that within 3 months the competent authority shall report back to the Lokayukta about what action he is taking. Why it is written that a minister or a chief minister may resign? You cannot make him shall resign. Moment you do that, kara, mujhe tayari asa, the section will become unconstitutional. Current chief minister is appointed under Article 164(1) of the Constitution. प्रत्येक जाग्यार अधिकार सगळे लोकायुक्ता कडेन आसा। ताका जर तूं दिसलें की हो फ्रॉड करता आनी मुद्दम बदनाम करपा खातीर कंप्लेन घाल्या जाल्यार तो परमिशन दितलो। म्हाका जाय किंवा आनीक कोणाक जाय, समजा कोणूय जो कोण पब्लीक फंक्शनरी आसतलो ताका जाय म्हणून तो कंप्लेन करूंक शकना। कोणाक बोगस कंप्लेन घालीत हांव केस फायल करतलो। Even if it is 1 rupee, Honorable Mr. Speaker, sir, it is more than enough. I think ते वाडोवपाची गरज ना. I have opposition to this. 10,000 ते 1 लाख. सामान्य मनशाक घालून ही केस कितें घालूंक जाय ती। पयलीं म्हणजे ते फायन सरकार घालिना, तो फायन घालप काय न घालप, लोकायुक्त इज तो गोइंग टू घालप काय न घालप हें सुद्दां लोकायुक्त ठरयता। Sir, I beg to move that Bill number 3 of 2003, the Goa Lokayukta First Amendment Bill 2013 be passed. हे विधेयक संमत करचें असो प्रश्न आसा। जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें। हय म्हणप्यांक जाय तशें जालां, हय म्हणप्यांक जाय तशें जालां। गोवा लोक आयुक्त पयली दुरुस्ती विधेयक 2013 संमत जालें। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार लोकायुक्त कायद्यांत करपाक सोदतात त्यो दुरुस्ती भ्रष्टाचारी लोकांक लोकायुक्ता पासूनच ट्रिपल प्रोटेक्शन दिता काय कितें असो प्रश्न विचारपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्या। फकत फटीची कागाळ करतल्याक खर शिक्षाच न्हय तर ह्यो दुरुस्ती पास जाल्यार गुन्हेगाराक कायदेशीर अश्यो 3 पळवाटो मेळटल्यो। लोकायुक्तांतल्यो पळवाटो: एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याक लोकायुक्तान दोशी थारायलो जाल्यार लोकायुक्त वा उपलोकायुक्त सक्षम अधिकाऱ्या कडेन ताचो अहवाल दितलो। तो अहवाल मान्य करप वा ना करप हें तो सक्षम अधिकारी दोशी अधिकाऱ्याची बाजू आयकून घेतल्या उपरांत थारायतलो। सक्षम अधिकाऱ्यान 3 म्हयने त्या अहवालाचेर कांयच केलें ना जाल्यार लोकायुक्ताचो तो अहवाल न्हयकारलो अशें धरून चलतलें। मुख्यमंत्री वा मंत्री दोशी सापडत जाल्यार ताणें पदावयल्यान राजिनामो दिवप बंधनकारक ना। हाचोच अर्थ असो, लोकायुक्तान दोशी थारायलो म्हूण अधिकाऱ्याचेर वा राजकारण्याचेर कारवाय जावची ना। ताचेर कारवाय करप काय ना हें अधिकारी वा मंत्री थारायतले। अधिकारी अहवाल घेवन 3 म्हयने ओग्गी बसून रावल्यार पुरो, दोशी अधिकारी वा राजकारणी आपसुकूच सुट्टलो। दोशी थारायल्ले अधिकारी वा राजकारण्यान नैतीक जबाबदारी स्विकारून जाय जाल्यार राजिनामो दिवचो, कायद्यान ती सक्ती ना। लोकायुक्ताक सक्षम अधिकारी म्हूण जांचो उल्लेख केला ते राजकी दबावा पासून मुक्त आसतले काय ना होय प्रश्न आसा। लोकायुक्तांत नेमिल्ले सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री वा आमदार दोशी आसल्यार राज्यपाल सक्षम अधिकारी, मंत्री वा सरकारी सचिव दोशी असल्यार मुख्यमंत्री सक्षम अधिकारी, कुलगुरू दोशी असल्यार राज्यपाल सक्षम अधिकारी आणि हेर खंयचोय सरकारी अधिकारी दोशी असल्यार मुख्य सचिव सक्षम अधिकारी। वयले सगळे सक्षम अधिकारी खंय तरी राजकी दबावा सकयल येवपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना। सक्षम अधिकारी मुंबय हायकोर्ट वा हेर कोर्टाचो जस्टीस आसचो अशें सतीश सोनक म्हणटा। लोकायुक्ताचो रिपोर्ट मान्य वा अमान्य करपाचो अधिकार सरकारा कडेन आसपाक जायना। लोकायुक्त सुप्रीम आसपाक जाय अशेंच सोनक म्हणटा। लोकायुक्ताचें दुरुस्ती विधेयक पळयल्यार भ्रष्टाचारी लोकां खातीर खच्चून पळवाटो आसात। भ्रष्टाचाराचेर सरकाराची भूमिका झिरो टॉलरन्स आसा अशें सत्तेर येत सावन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सांगता।
मात कायद्यांतल्यो दुरुस्ती पळयल्यार हे ट्रिपल प्रोटेक्शन टू करप्ट काय कितें असो प्रश्न आतां समाजीक संघटना विचारपाक लागल्यात. केदो व्हडलो बोवाळ. लोकायुक्त येता लोकायुक्त आयलो, खंय गेलो, खंय पावलोच ना अजून, खंयच्यान सुरवात केल्ली, खंय पावलो, खंय आडकलो. केदो बोवाळ. अखेरीक आतां लोकायुक्त येवपाचो जालो. पूण येवन तो करतलो कितें तुमी पळयलें. 2003 लोकायुक्त बिल आनी लोकायुक्त एक्ट 2003 पर्रीकार सरकारान केलें, एसेंब्लीत हाडून दवरलें. तो एक्ट पास जावचे पयलींच आनी भ्रश्टाचार वचचे पयलींच पर्रीकार सरकार गेलें. 2005 सरकार गेलें. 2 वर्सां तो हेवटेन तेवटेन वयर सकयल जायत रावलें. मागीर प्रताप सिंग राणे सरकार आयिल्लें, दिगंबर कामत सरकार आयलें. 2012 पर्यंत तांची सरकारां चल्ली. तातूंत वयर सकयल हेवटेन तेवटेन भायर भितर करून अखेरीक तें बिल पास जालें, एक्ट जालो, कायदो जालो ताचो लोकायुक्ताचो. आनी तांणी तें राष्ट्रपतीच्या सये खातीर दिल्लीक धाडलें. दिल्लीच्यान ते परतून आयले की बाबा तुमचें अशें चुकता, अशें बदल करपाक जाय. त्या प्रमाणे ते बदल करून शेवटी 2011 दिगंबर कामत सरकारान तें पास केलें. आतां पास करतकर मागीर ते अधिसुचोवणी केली आनी मागीर आतां लोकायुक्त नेमपाक जाय न्ही, ताजे पयलीं दिगंबर कामत सरकार गेलें आनी पर्रीकार सरकार परतून आयलें. आनी पर्रीकार सरकारान आतां मागीर करून सगळे ते प्रोसिजर प्रक्रिया सोंपयता बसर 2012 मेरेन जाली. आनी आतां पयर आमचे ते लोकायुक्त कायदो चालीक लागपाचो आसा, लोकायुक्त येवपाचो आसा, ते कायद्यांत आनीक बदल हाडले. आनी ते बदल अशे तरेन हाडले की आमकां दिसता की हे हत्ती पात्ता फुस्स जालें. हत्तीपादे फुस्स म्हणून तुमकां कोंकणींत म्हण खबर आसतली. हत्ती पात्ता म्हणून सगळे लोकांनी कान बीन सगळे बंद करून दवरले. आवाज व्हडलो येतलो, कान फुट्टलो म्हणून बोवाळ जालो, लोक भिले आनी शेवटी हत्तीन फुस्स केलें. तशी आतां गजाल जाल्या. अशें हें सगळें जातकर हाजो परिणाम कितें जातलो? परिणाम म्हणजे असो की पयलीं कोणें फट कागाळ जर केल्ली जायत जाल्यार ताका 10,000 रुपया दंड आसतालो. आतां तुमी फट कागाळ केल्या वा तुमी ताची कोणाची फकाणां करपाक कागाळ केल्या वो ताका त्रास दिवपाक, मानसीक त्रास दिवपाक, मानसीक तणाव दिवपाक तुमी कागाळ केल्या जाल्यार तुमकां 1 लाख ते 10 लाख पर्यंत शिक्षा जावं येता वा 3 म्हयने ते 6 म्हयने ते 3 वर्सां मेरेन बंदखण जावपाक येता. म्हणजे कादयेंत तुमी वचपाक शकतात. म्हणजे अशें जर जालें जायत तर म्हजें खंय चुकत म्हणून हांव कागाळ करचोच ना. कित्याक बेटे भानगडीत पडात काय म्हणून? कारण तुका त्रास दिवपाक हांवें कागाळ केल्या, तुका मानसीक तणाव दिवपाक कागाळ केल्या, काय खरेली कागाळ केल्या हें डिसायड कोणें करप, हें थारावप कोणें? लोकायुक्तान. म्हणटकर ती आनी रिस्क कित्याक घ्या, तो आनी डेंजर कित्याक, धोको कित्याक? म्हाका नाका ते भानगडीत हांव कागाळच करना, कितें जाता तें मुखाट्यान सोंसपाचें, दोळ्यांनी पळोवपाचें अशें म्हणून सगळे लोक ओगी रावतले. आतां जो बदल पळय केला पळय, शिक्षा वाडोवन, ख्यास्त वाडोवन, ताका लागून लोक कोणूच कागाळ करपाक फुडें येवपाक भितले. हो जालो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो, आतां लोकांनी समजा कागाळ केली ना, लोकांनी जर कागाळ केली ना जाल्यार लोकायुक्त म्हणटलो कितें की आरे आपणें काम तर करपाक जाय. आनी लोकायुक्त वर्तमानपत्रां वाचता आनी कितें करता, सरकार ताका पत्रां बरयतले, मागीर तो चवकशी सुरू करतलो. कोणी तरी एक मंत्री भयंकर मंत्र्याचे भ्रश्टाचारा आड तो चवकशी सुरू करतलो. चवकशी सुरू करून समज ताणें थारायलें की हो मंत्री गुन्यांवकार, ह्या मंत्र्यान भ्रश्टाचार केला, तर तो कितें ताका शिक्षा करतलो? तो ताका कोर्टाक व्हरतलो ना, तो सरकाराक रिपोर्ट करतलो, सरकाराक शिफारस करतलो की ह्या मंत्र्याक अमके ताका आमी गुन्यांवकार ठरयला, ताजे आड कागाळ जाल्या ती सगळी सिद्ध जाल्या आनी म्हणून तुमी ताका शिक्षा करची. सरकार कितें करतलो? परतून त्या मंत्र्या आपयतलो, ताका विचारतलो बाबा तुवें अशें केलां, कित्याक केलां, कशें केलां. आनी मागीर लोकायुक्तान जे दिवाडो दिला, जे ऑर्डर दिल्या ताजेर सरकार आपूण कितें करपाचें तें थारायतलो. म्हणजे पयर प्रोनेटांत एक प्रोग्राम जाल्लो, तातूंत एकल्यान म्हणलें की अंपायरान बोट वयर करतकर
मागीर प्लेयर आपले कॅप्टना म्हऱ्या वता आनी विचारता बाबा अंपायरान बोट वयर केला आपले आउट दिलो तें बरोबर काय चूक आनी कॅप्टन थारायता. म्हणजे कॅप्टन एपेलेट ऑथॉरिटी जालो, हायकोर्टाचेर सुप्रीम कोर्ट जालो. म्हणजे लोकायुक्ताचो अर्थ कितें? लोकायुक्त तुमी कागाळ लोकायुक्त शिफारस चीफ सेक्रेटरीक धाडटलो. चीफ सेक्रेटरी तो नल एंड वॉयड करपाक शकता, पिनून उडोवपाक शकता. चीफ मिनिस्टराक धाडटलो, चीफ मिनिस्टरूय तेंच करपाक शकता. आनी चीफ मिनिस्टर जर गुन्यांवकार आसत ताजे आड जर कागाळ सिद्ध जायत जाल्यार तो गव्हर्नराक धाडटलो. म्हणटकर हें पळय आसा न्ही, लोकायुक्ताच्या ऑर्डरी वयर आनी कोणी वचून ती ऑर्डर बरोबर आसा काय चूक आसा हो बदल पळय आसा न्ही तो बरोबर न्ही. असो पयलीं आशिल्लो, पूण तातूंत भितर आनी एक घाला कितें की 3 म्हयने पर्यंत जर चीफ सेक्रेटरीन वा चीफ मिनिस्टरान वा गव्हर्नरान कोणें ऑर्डर जर दिली ना जायत जाल्यार लोकायुक्तान जी ऑर्डर दिल्या ती नल एंड वॉयड म्हणजे ती फुस्स जातली, ती नल एंड वॉयड पॉल जातली, बशिल्ले कडेन ताका अर्थूच ना जातलो. म्हणटकीर हो खंयचो कायदो आतां? 3 म्हयने उपरांत जाय 3 म्हयने पयलीं जर डिसिजन दिलें ना चीफ सेक्रेटरीन चीफ मिनिस्टरान जाल्यार लोकायुक्तान कितें म्हणिल्लें तें ताका अर्थूच उरचो ना. हो पळय बदल केला पळय न्ही तो सामको चूक. आनी मागीर पळय आसा न्ही तें अशें जावन जातलें कितें तो लोकायुक्त पळय थंयच्यान आयलो पळय न्ही दिल्लीच्यान मुंबयच्यान खंयच्यानय धरात तर तो लोकायुक्त तकली हातान घेवन बसतलो आनी म्हणटलो रे रे ये क्या हो गया, ये कहाँ फस गए म्हणून, खंयच्यान आयलो आनी कितें जालें काय म्हणून ताका आमी कितें केलां तो शोक करीत रावतलो म्हणून ताका शोकायुक्त म्हणून नांव दवरलां. गोंयचे लोक ताका शोकायुक्त म्हणटले कारण गोंयचे लोकूय शोक करतले आनी तोय शोक करतलो, भ्रश्टाचार थंयच उरतलो. आतां मजा पळयात, तो बाबडो लोकायुक्त एक हायकोर्टाचो जज नाल्यार आनी कोणी असो येवपाचो आशिल्लो. आतां बदल करून ताजी डिग्री ताजो रँक वाडयला, ताजी कितें म्हणटा ती कॅटेगरी वाडयल्या. कशी तर सुप्रीम कोर्टाचो जज आसपाक जाय पयलीं आनी निवृत्त जातकर तो आमचो लोकायुक्त जावपाक शकता, वा हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस आशिल्लो आसूंक जाय आनी तो आमचो लोकायुक्त आसूंक शकता. म्हणजे येदे व्हडले लोक येवन आमचे लोकायुक्त जातले. एका वटेन तांची डिग्री वाडयल्या आनी दुसरे वटेन चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर तांचे वयर एपेलेट ऑथॉरिटीशी केल्या. तांणी केलां तें बरोबर काय चूक हें ते डिसायड करतले. म्हणजे हो खंयचो न्याय? हाका एडिंग इन्सल्ट टू इंजुरी म्हणटात. पयलीं मातसो सकयले लेवलीचो मनीस आशिल्लो तो वयलो केलो आनी ताजे मागीर हांचे कडेन ताजी शेणणी हांच्या हातांत. आनी मजा म्हणजे CBI पळयात, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन भारत सरकाराची मशिनरी. तर CBIन जर भ्रश्टाचारा आड कोण कागाळ घेवन खंयच्यानी जर चवकशी सुरू करत आनी डिसायड करत थारायत की हो अमको अमको मिनिस्टर अमको अमको ऑफिसर करप्ट भ्रश्ट म्हणून CBI ते ताका कोर्टांत घालता, CBI केस चलयता आनी CBI ताका शिक्षा करून घेता. म्हणल्यार लोकायुक्त जो आमचो आसा तो CBI परस सकयल लॉस जालो कारण ताका शिक्षा करपाचो अधिकार ना, ताका कोर्टांत केस घालपाचो अधिकार ना, ताका फक्त शिफारस करपाचो अधिकार, चवकशी करून शिफारस कर. म्हणजे डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स पळय आसा न्ही तसो जालो. जरी आमचे मुख्यमंत्र्यान म्हणली की डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सा परस पावर येयल्या चड आसा म्हणून आसत, पुणून इन एसेन्स म्हणजे तूं जर आप्रोच ताजो काडटलो जाल्यार आमचें विजिलन्स डिपार्टमेंट करता पळय न्ही तसल्यांतल्यो गजाली जातल्यो. म्हणटकर हो लोकायुक्त बिल तयार करप, कायदो तयार करप, लोकायुक्त हाडप आनी ताका खंयचेच वटेन काम करपाक दिवप ना हाका अर्थच ना. म्हणून आमी कितें म्हणटात, भारतांतल्या 19 राज्यांनी लोकायुक्त आतां चलता, लोकायुक्त काम करता. ते कायदे पळयात. उत्तराखंडाचो कायदो पळयात. उत्तराखंडांत लोकायुक्त चवकशी करता आनी ख्यास्त जर करपाची आसत ताका कोर्टांत व्हरता आनी कोर्टांतल्यान ख्यास्त करून घेता. तांचे कडेन सगळो स्टाफूय बी आसता. तसलो लोकायुक्त जर आसत ताका कितेंय तरी वालोर उरता, ताका कितेंय तरी अर्थ आसा. ना जाल्यार ते बाकीचो लोकायुक्त पळय येतलो न्ही ताका अर्थूच उरचो ना. म्हणून सरकारान हाजेर मातसो परतून विचार करचो आनी हे बदल केल्या ते पळय न्ही. पयलो बदल म्हणजे ही ख्यास्त पळय केल्या खूब वाडयल्या ती परतून कमी करची. पयलीं एक 10,000 आशिल्ली ती पूण आतां पावना 10,000 रुपया अर्थ उरूना. एक 50,000 करचे 1 लाख पसून केले जाता. पूण ती कमी करपा जाय. बणखण बिणखण कादेंत बिदेंत घालपाची ती गजाल सोडात.